Śwituj w Gospodzie, Polar Palmaru Waruzuja, Ema Dorszangi Munchiru Zalekya, Polar Palmaru Waruzuya, Ema Dorszangi Munchiru Zalekya. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग. कुशाल तुमकां पळोवन आज आमी आमचो मायेचो म्हयनो सुरू करता. जरूय भायल्यान भरपूर गरमी आसा. आज कुशालकायेन भरून आमी ह्या मिसा समारंभांत वांटो घेवया. देवानूच आमकां ह्या जाग्यार आपयल्यान. ह्या वर्साचो 5वो म्हयनो माय आज आमी सुरू करता. ह्या मिसांत आमी 2 इंटेन्शनां आसात. फ्रांसीस रोद्रिगीज हे आमचे भाव पासत मागता ताची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. तशेंच आमी मागता मारिया फातिमा लोबात फारिया तिचो म्हयन्याचो उगडास. हे दोनूय दिसा बसत मागता आसतना तशेंच आमी कास मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ केले आमची सुपुलेम बाय एबिगेल लॉपिस तिचे बसत मागुया. तशेंच आलिसिया डिसूजा, निक आल्बर्टो ब्रागांजा ही आपलो वाडदीस समारंभतात तांचेर आनी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात जोआकी आनी मारिया मोंतेरो 30 वर्सां तांच्या लग्नीक जिविताची. तांचे बसत आनी मोंतेरो फॅमिली बसत हे मिसांत मागुया. तशेंच सेबास्टियान आनी एंजेला डी कॉस्टा आपल्या लग्नीक वर्साचो दीस पाळटात. एंड फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी जोसीक एंड कॅसिया डी सिल्वा. जोसीक एंड कॅसिया डी सिल्वा आपल्या लग्नाचो पयलो वर्शीक दीस पाळटात. तांचेय पासत आमी मागुया. आनी सगल्यांक तुमकां कुशाल बरीत माय मोगाचो ह्या देव मंदिरांत येवकार दिता. आनी ह्या मिसाची भेटींतल्यान देवाची सर्वय देणी आमचेर पडोवंक मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आयज आमी वर्कर्स डे समारंभता. जेजू आपल्या पुताक बाप संवसारांत मनशा कुळाचो सर्वंडार जावंक धाडटलो जाल्यार एका तवयाक विचून काडटा. जुजे तवयाचें नांव. जुजे आनी मारिया नाजरेताक जेजूक वयर काडटात. नाजरेच्या कुटुंबांत जुजे तवय आसता आनी ह्या तवयाचें काम करून आपले घोरकान्नी आनी आपल्या पुताक जुजे तांचो देखभाल तांचो सांबाळ करता. आख्या संवसाराक आज वर्कर्स डे आमी पाळटा. आनी आमची सगळीं वाहनां वेहिकल्स हांचेर आज आमी केली देवाचो आशिर्वाद मागता. ही धांवतेरी तांचो बरो उपयोग करूंक आमकां सगल्यांक सगळे तरेच्या अपशेगांतली वायटांतली राखूंक आनी आमकां सगल्यांक जावं आमी कामाक वेतना जावं विसोक वेतना जेजू आमचे पळयणा वेळार आमच्या सांगाताक आसून हे मिसांत आमी सगळीं मागुया. आनी बरे भाशेन ही मिसाची भेट देवाक मानता ती भशेन जावंक आमी काळजा मनान तयारी करुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या
बाग्योन जुजेच्या देण्या पासत ही इज द पेट्रन ऑफ द युनिवर्सल चर्च. देवाक दिन वासुया म्हणून महिमा देवाक उंचोरगी आणि शांती जगाच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा सोर्गीच्या सोर्गोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वासता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. भोव करून सगल्या वावराड्या पासत मागुया. कसलोय तो वावर जावं, हातांचो वावर, गिन्यानाचो वावर, पांयांचो वावर, सगल्या पासत मागुया. आमच्या घरांत काम करतलीं भोव करून आमची आवय बापूय, आमच्या घरांत तरेतरेचो वावर करतलीं मनशां, आमच्या गांवची भायल्या गांवांनी आसात तांचोय उगडास करुया. येतपोर पोटाक लागून ती बोडदेसांत आसात. सर्वेश्वरा सर्व सुजारूसदार आनी दोनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरांत पवित्र कुटुंबाक पोसलोल्या बाग्यून जुजेची आमचे खातीर विनवणी तूं दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक आमकां घोटाय आनी सोकोत दी. आनी तूं बासायताय तें इनाम स्वर्गी राज्यांत जोडूंक आमकां पावय. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपांच्या मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाणाचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, सोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयलीं बी आसतीं सर्व झाडां आनी बी आसलेलें फळां दिते सर्व ब्रूक तुमचें जेवण पोसनाक हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या रानमोट जनावरांक, अंतराळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमणी वेल्या सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जालीं. हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगलें काम सोंपयले उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमच्या हाताचो वावर सुफोळ कर सर्वेस्परा. सगले म्हणयात, आमच्या हाताचो वावर सुफोळ कर सर्वेस्परा. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणांत हांव सासणांक पर्यान तूं देव. जबाब, आमच्या हाताचो वावर सुफोळ कर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवानो, चलात परतून. हे एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय.
कालचो दीस येवन गेलो. रातचो एक पार सोरून वेता अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब आमच्या हाताचो वाव सुफोड कर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यंत राग बरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरें दिसूं. जबाब आमच्या हाताचो वाव सुफोड कर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासूंशें कर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी. जबाब आमच्या हाताचो वाव सुफोड कर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा. Soy Soy सर्वेस्परा. soy Soy, 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 soy. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव. आमचो भार आपुणूच उबारता. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सरे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू आपल्या काशा देश गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत असो शिकोवन दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो ही जाणवाय आनी भिजमितां करची पदवी हाका खंयची. हो थोवयाचो पूत न्हय. मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय. आनी तांकां हें सगळें खंयचें आयलें आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हळें एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देशांत आनी आपल्या घरांत मान मेळो ना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून तुवें चडशीं विजमितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखदाणी तुका क्रिस्ता. भणी बाबांनो, आज आख्खी पवित्र सभा आनी आख्खो संवसार वर्कर्स डे समारंभता. आनी ह्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन सलाम करता सगल्या वावराड्या. कसलोय तो वावर जावं देवा मुखार वावराक एकूच म्हत्व. एनी टायप ऑफ वर्क हॅज द सेम रिवॉर्ड इन द आयस ऑफ गॉड. आनी देखून बाबा म्हणिनो आज खुशालकायेन तुमकां ह्या देव मंदिरांत पळयोवन आमी देवाक आर्गां दिता. 1955 वर्साक पोप पायस XII हे पाप साहेबान सेंट जोझफ द वर्कर म्हूण ही पवित्र सभेन परब सुरू केली. आनी न्हयच कातोलिक पवित्र सभेन पूण सगल्यांनी मानून घेतली. आनी हो दीस वावराड्यांचो दीस म्हूण समारंभ थारायले. And that's why on May 1st we celebrate Workers' Day all over the world. Whether they are in communist countries, whether people don't believe in God, some places atheist, there is no God म्हणटा तोल्या सगळीं पूण आयज आपल्याचे हक वावराडींचे हक सांबाळूंक रस्त्यार येतात, रॅली करतात. वर्कर्स डे पापसाहेब पिऊ बाराबो हाणें सुरू केली बागेवन जुजेची परब. आज आमी मायाचो पयलो मायाची पयली हो मायाचो म्हयनो सायबीण मायक भेटिल्लो म्हयनो. आनी काय बरें पळय, फर्स्ट बागेवन जुजे, मारिया आनी जेजू कुटुंबीक जिवितांत नाझरेत गांवांत जेजू ते तोवयाच्या घरांत वाडलो. 30 वर्सां पुरान थंय तो आसलो. आनी देखून थोडो लोक म्हणटालो हो तोवय न्हय.
बागेवन माथ्यो म्हणटा हो थोवयाचो पूत न्हय. पीपल वर वंडरींग एट द विजडम आनीक ताची पदवी विजमिता कोची पदवी. तो घरांत आयलो तेन्ना सगळ्याकूच ताची खबर जाताली आनी लोक म्हणटालो हो थोवयाचो पूत न्हय, हो थोय न्हय. भाव भयणीनो, देव आपल्या पुताक मनशा कुळाच्या सुरवंडाराक एका थोवयाच्या घरांत वाडो सोगलो. जेजू आपुणूच आपल्या बापायची जुजेची यंत्रां घेवन थोवयाचें काम करता. ताचे मरणा उपरांत आपल्या आवयचो देखभाल करता जेजू. बागेन जुजे वावराडी. हाचे पयले वाचपाक काय बरे भाशेन उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता. देवान मनशाक रुचलो, दादल्याक आनी बायलेक आपल्या सारक्याचेर रुचली आनी तांकां ह्या आख्खे सृश्टीचो अधिकार दिलो. नाव यू आर को वर्कर्स विथ मी. म्हजे बराबर तुमी वावराडी, वाडात चडोयात, ही प्रितूम तुमच्या हाताकाल घेयात. काल हांव ऑर्डिनेशनाक गेल्लो ओल्ड गोवा आनी काय बरें, सगल्याक टेलिविजन, सगल्याक लागीं मोबायल, सगलें. आनी हांव चिंततालो 45 years ago I don't have any picture of my ordination. I don't have any pictures of my ordination. I can vividly remember Bishop Raul Gonsalves ordaining us. No pictures. I don't have pictures of my first Mass, 29th of April, which was my parents' 30th wedding anniversary. No pictures. काळ कितलो बदलला, मनशान कितले सुदारप केला हो मनशाचो वावर. आनी करीत आसा सुदारप, कितले सुदारप जाल्ले आहा बाबडी. आज आमच्या लागीं ही घोडयेलां आहात, ओले न्हू, लेटस्ट घोडयेलां आहात. आमी कितले चलता तें पर्यंत आमकां गमून येता. थोडो लोक इतलो कॉन्शियस, आज कितले स्टेप्स केल्यात हांवें. मेजतात चल्ल्यान ती जावंक नात 1000 स्टेप्स. रातचे पर्यंत चलूंक घरांतूच चलतात 1000 स्टेप्स जावंक जाय. हें कोणें केलां? मनशाच्या वावरान मनीस धाकटुलो जुवो केला. संवसार धाकटुलो जुवो. कित्याक मनशाक देवान हो हुकूम घालो, दोनी केलो वावराचो. एंड सो मॅन इज पयले सुवातेर वी आर को वर्कर्स विथ गॉड. वी आर को वर्कर्स विथ गॉड. आमचो धाकटो तालगांवचो गांव नदरमारे कितले सुदारप ह्या जाग्यार जाला. म्हाका रातीच कोण सांगतालो थंय ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल बांदूंक सुरू केलें तेन्ना थोड्या जाणांक नाका आहलें ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल. आतां 20 वर्सां जालीं ही खबरेक. आनी थंय एकूय माड आसलो. तो माड कसोच कातरूंक दिना जालें आनी तो तसोच दवरून मागीर ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल बांदलें. आनी थोड्या दिसांनी मारूच मेलो खंय. माडूच मेलो मागीर तो कातरूंक पडलो. आतां तुमकां तो माड दिश्टी पडलो. जिवीत खूब बदललां मनशाच्या वावरा वयल्यान. आनी मनीस आज देवा सांगता वावरीत आसा. कितली टॅक्नॉलॉजी ह्या काळार मनशाच्या वावरांतल्यानूच बाबा भयणीनो हो आख्खो संवसार एक धाकटुलो जुवो जाला. म्हजे भावाशी वता हांव जून म्हयन्यांत. हांगासान सकाळचो भायर सरतलो दिल्लीसान. दिल्ली टू टोरोंटो, टोरोंटो थंय ब्रेकफास्टाक पावतलो. दिल्ली रातचो भायर सरतलो ओडिसांक आमचे इंडियेचे. आनी थंय भाव मनी ती येतरी व्हरूंक ब्रेकफास्टाक. थंय ब्रेकफास्ट टायम. So I don't miss anything. I'm on the same day in Toronto. प्लेनाचेर न्हिदलो. सकाळ फुडें कॅनडा सकाळ जाता तेन्ना पावलो. कोणें केलां हें? मनशाच्या वावरान ही यंत्रां मनशाक कितलो जिवीत सोंपें करतात. आमी जायते फावटी तियात्रांनी विकांतरां म्हणटा ती आयकता. मनीस आतां आदले भाशेन काम करिना. सगळीं यंत्रां
कितेंच करूंक जाय येवन रावन जाय हो मनशाचो वाव देखून देवाक आज पयली स्वातीर आर्गां दिवया. दुसरो हेतू वावराचो जो देवान मनशाक दिलो आनी तो म्हळ्यार हो समाज हो संवसार आमच्या वावरांतल्यान अदीक बरो जागो करूंक आमी वावरता. वी मेक दीस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. फ्युचर जनरेशन आमची गरज पळोवया. आज न्ही सारकें घर कितले पावंडे आसले वयर सरून ओल्ड घर आसलें. हांव पयलो आयलो तेन्ना आमचे उपरांत येतले कोणूय तरी पाद्रींक अदीक सवलती मेळूंक जाय. दे मस्ट लिव कम्फर्टेबली एज ह्युमन्स टू वर्क फॉर यू. हो म्हजो हेतू. प्रत्येक फिरकोजेंत हांव वयता तेन्ना when I leave that parish, I see that it is a better place for others. Better place for others. So that they can live comfortably and work for the people. हो मनशाचो वावर बाबा बुडीनो. अदीक बरो जागो करूंक ही पृथ्वी अदीक बरो जागो करूंक. आदले काळार जायते कितें आमच्या जाणट्यांनी भोगलां तितली प्रगती नासली. आतां आमकां कितलें सोंपेपण मेळ्ळां मनशाचो वावर. अँड द लॉर्ड इज हॅपी टू हेल्प अस टू मेक दीस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन बाय आवर कॉन्ट्रिब्युशन. आनी तिसरे सुवातेर मनशाक काम करता मनीस आपलो दिसपट्टो ग्रास जोड. केन्ना केन्नाय मनशाच्या मनांत आसलें देवान मनशाक खास लायली पूण पातोक करता तेन्ना मनशाक काम करूंक पडलें अशें जायते फावटी जाता. ना बाबा वर्क इज नॉट अ पनिशमेंट फॉर आवर सिन्स. नो, वी मस्ट वर्क विथ जॉय विथ हॅपीनेस and with that we get some money for our own sustenance of our family. तिसरो वांटो आमी काम करता इल्लोसो पागार जोडटा आमचे फॅमिलीचें आमचें उदारपोसण करून. तो पयलो हेतू न्हय. आनी तो पयलो हेतू तर आमी दवरलो सगळें पिडा जालें. मागीर आमकां काम करपाची उर्बा ना. आमी मागीर काम चोर जाता लिपता. दोनी दीस आसा तेन्नाच काम करता. दोनी ना आमी काम करचें ना. कित्याक आमकां फकत आमचो पगार जाय ना. आमी काम करता मनशा कुळाक अदीक सुदारप दिवपाक. आमी काम करता कित्याक आमी देवाच्या वावराचे सहभागिली. वी आर को वर्कर्स वीथ गॉड. केदें व्हडलें बाग देवान आमकां दिला. देखून बाबा बुडीनो खुशाल जावया. कसलोय आमचो वावर जावं. आमचे कुजनांत काम करतात, आमच्या घरांत काम करतात, आमची माय पाय आमचे आवय बापूय काम करतात. धाकटुलें काम पूण कितलें व्हडतें. म्हजी आवय केन्नाच कामाक खंय वचूंक ना. फकत आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या घरकाराक रांदपाचो वावर, घर नितळ करपाचो वावर, कपडे धुवपाचो वावर, इतलेंच. हें काम देवा मुखार व्हडलें. आपली फॅमिलीचो सांबाळ करप, आपली फॅमिलीक खुशाल दवरप सगळें. आनी हांव खूब भाव भयणीनो सांगता तुमकां खूब खुशाल. कित्याक म्हजी आवय हांव घरांत तेची खबरीक वयता तेन्ना म्हणटाली रोप हाडला. एंड शी वूड बी हॅपी. म्हजेच हेरांचे कोणाचेच न्हय, म्हजेच कपडे ती धुताली. म्हजें मोडोर तांबलें ती विचारताली कपडे हाडल्यात खंय आहा. आपले जाणटे पिराये पिरान इवन एट द एज ऑफ 94-95 शी वूड सी दॅट आपूण धुयताली म्हजे कपडे आनी कोणाचेच न्हय. आनी देखून ती माय नेव्यू माय निसीस ती म्हणटाली माय तूं पातयेचेच कपडे धुता आमचे धुना. ही एक आवयचें काळीज बाबा म्हणून. आमचे आवयो कितलें काम करतात घरांत. तांकां कोण पगार दिना. तांकां कसली मजुरी खुशालकाय कुटुंबाची. सगळ्यांहून व्हडली मजुरी ती. आवय बापायचें आनी बो करून आवयचें रीण कोणाच्यानूच फारीक करूंक जाय. आनी बो करून आदले काळार
उज्याचेर जेवण शिजतालें तेन्ना धाकट्या बुडकुल्यान जेवण जातलें तेन्ना कितलो त्रास घालून आमच्यो आवयो आपल्या भुरग्यांक आपल्या गोरकाराक आपल्या गोच्च्यांक सांबाळटाली. हो वावर तांचो देवा मुखार व्हडली मोजरी. कोण तूं एकली बायल मांड कुरपण म्हणून स्वर्गार पावलेली. मांड कुरपण म्हणजे आमी शीत उदक काडटा तेन्ना नीस काडटा तेन्ना ताका मांड कुरपण म्हणून घालताले बुडकुल्याक. फकत मांड कुरपण म्हणटाली खंय ती. आनी देवान तिका व्हडले मागणी देवा मुखार स्वर्गार गेली खंय ती. मांड कुरपण म्हणून स्वर्गार पावली. धाकटो आपलो वावर. आज खुशाल जावं ह्या भाव भयणीनो. आमी तुमचे बसत खुशाल तालगांवचे जायतो लोक आपआपली शेतां आपआपल्या शेतांचो आनी दुसरो वावर करता. देवा मुखार हे वावराक व्हडली मोजरी. देवाचो वावर आमी सहभागी. हे वावरांतल्यान मोठपण घेवया. तोच जेजू जाणें तोवयाचें काम केलें ह्या आल्ताराचेर येतलो मागुया. त्याच जेजू लागीं जाणें आपल्या बापाय कडल्यान जुजे कडल्यान तोवयाचें काम शिकलो. आमकांय वावराचें वर्तेपण भाग्यवंतपण आनी समाजाचें सुदारप करूंक आदार दी. ही चिंतना मनान धरून उंड्यासराचे भेटवणींतल्यान आमचे वावर आमचे कोश्ट आनी सगळ्या लोकांचो सगळ्या वावराण्यांचो वावर बापाक हे उंड्यासराच्या बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. गायन गावया दुबाचो जोसो पोरमोड C16 पान 35 C16 पेज 35. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सत्पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वैमीक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तूं अप्रिमीत काकुतीची झोर बागेवन झुजेची वावराडेची आज परब समरंभून आमच्या कोश्टा वावराचो फोड हो गोवा उंडो आनी दोखां सोरो आमी तुका भेटूंक आयल्या. जेजूच्या बलिदाना वरवीं सगळें आमच्या वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणां पासत मोपलेलें मोगाचें समर्पण जावं दी. आनी आमचो हो वावर सगळो आमचो दिसा दीस पडटो वावर तुकाच मानता तसलो जावं. हे आमी निर्मोळ काळजान मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो बागेवन जुजे वावराडेच्या पुर्वी दिसाक आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणटा, तुजी किर्ती परगुडटा. हे नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मातेचो पोती केलोय आनी हे विस्वासी आनी शाणे चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय.
पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय पुरी सांबाळच्याक तुवें ताका विचून काडलोय. जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून कुशालकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. Sobis por acinavi, piedra fracasoy, usorgi tu casoy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूस आनी कास घेत तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हणजे रोगताची काल्स नवे आनी शासनीक करोराचें रोगत. पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुरपोर गुटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, बापा जेजूच्या मनसा आनी पुरो जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सदवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कुडान रोगत शिवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस आनी तुजे चाकोनी मारिया, फातिमा, लोबातो, फारिया आनी चिका कृत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन गेली. तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टावतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखार मोळ पळोवंक फब कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती झुजे भाग्यून धरून दोता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फब कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. आमेन. बामडीनो जेजू जाणें तोवयाचें काम केलें तो आमचे मदीं आसा. आमकां तो आज आपल्या जेवणान पोसता. कसलोय तो वावर जावं ताका एकूच मोल देवा मुखार, तें मागीर
सारून मारपाचें जावं जेवण रांदपाचें जावं कपडे धुवपाचें जावं तें दोतोराचें आदवोगादाचें इंजिनियराचें काम जावं सगळें काम देवाचे मोहिमेक करूंक जेजू भाशेन आमचो वावर उर्बेन आनी देवाच्या व्हडा अनुदाक करूंक आमकां आदार दी म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें तुजें राज राज सत्य येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतून तुमी आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आडसायेंतली सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाई तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांगडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र विचार बावरताचे दिश्ट घाल जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या सासणांक जे तुजी शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जे तुजी शांती वांटय देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी आपल्या हातांनी तवयाची यंत्रां घेवन काम केलेलो जेजू मनशा कुळाचो एकलो सरवंडार ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताचे जेवणांत वांटो घेवन वावराचें मोडतेपण सांबाळटली आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेवणाक येयात जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया D28 पान 62 D28 पेज 62 मोच्या जेवणाक येयात बापूय खोशी बसात मोच्या कुडी रोकान खोशी दादोसाया मोच्या जेवणाक येयात बापूय खोशी बसात मोच्या कुडी रोकान खोशी दादोसाया जेजू जिवीत तुझे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे मुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचात तुमी चुडो जायात दुसऱ्याक जीवन भरात मुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचात तुमी चुडो जायात दुसऱ्याक जीवन भरात जेजू जिवीत तुझे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे
मोच्या रोता वांगडा तुमचे पियोन दियात मोच्या कुडी वांगडा तुमचे किलावन दियात मोच्या रोता वांगडा तुमचे पियोन दियात जेजू जिवीत तुझे जिवीत आमचे जिवीत आमचे जिवीत आमचे जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जिवीत आमचे जिवीत आमचे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, सगळ्या मनशांच्या पोसणारा तुझ्या पुताच्या जेवणान तुवें आज आमकां पोसलें. ताचे गोठायेन बागेवन जुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमच्या बराबर सगळ्या संवसारांतले वावराडी आतकामाचें म्हत्व ओळखून आमच्या भावमण्यांचे सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादीक केले उपरांत बागेवन जुजे बराबर तुजे वेगीन सासनीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव आज आमच्या कापेलाक ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल हाका 20 वर्सां भरतात. पयलीर मायाचे 2004 बिश साहेबान कार्दियल फेराव हाणें येवन ह्या कापेलाचेर आशिर्वाद घातलेलो. 20 वर्सां सुमार आमी देवाक दिन वासुया. जायत्यांक जेजूचो सांगात मेळ्ळा, जायत्यांक आमकां वेळ मेळ्ळा जेजूशी येवंक बसूंक आनी मागणी करूंक. तुमकां सगल्यांक आनी भोव करून ह्या कापेलाचो देखभाल करतले आमचे भाव मिंगेल मार्टीन हांकां आमचे काळजाबरी दिनवास. सगल्यांक तुमकां भोव करून सकाळीं 5 वरांचेर येवन तेर्स मागणी करतात. 5 वरांचेर उक्तें जाता. 5 ते 10 पर्यंत रातचें आमी परम संस्काराच्या कापेलांत आसता. 9 ते 10 जायतो लोक 9 ते 10 येता मागणी करून. चालूच दवरया. आज सांजे 6:30 वरांचेर 3rd एडिशन ऑफ कॉन्सर्ट पीच माचेर हाडटा. सगळीं आमी वांटो घेवया. 6:30 वरांचेर 110 भुरगीं शाश्टी, फोंड्या, म्हापशां सगळ्या वाठारांत येतात. तांकां आमी उर्बा दिवया. 6:30 फाल्यां मायाची दुसरी 5:30 वाजता आमचो भाव याज्ञीक बोरीस आपले गांवांत पयले मीस भेटयता. दिनवासनेचे मीस आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा, तातूंत वांटो घेवं. सांजे 8 वरांचेर आमचे इगर्जेच्या आदारार डॅडीज होम हो नवो तियात्र आसा. माचेर हाडटा फादर मिल्टन रॉड्रिगीस. कला अकादेमी स्पर्धांत ताका पयलो इनाम मेळ्ळा. आमची भयण मार्था डिसोजा तातूंत वांटो घेता. आमी येवया आनी तांकां आमची शाबासकी आनी उर्बा दिवया. मायाचे 3 तारखेर म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार कुमसारां 5 ते 6 आनी 6 वरांचेर परम संस्कारा फुड्यान मागणी. आमकां पवित्र ओर धाडलां. एलिसांव बरे भाशेन जावंक हें ओर आमी भेटयतले. 7वेर मायाच्या एलिसांव जावची आसात ताचे बसत सगळीं वांटो घेवया.
जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश माय जून आमचे थंय विक्रेक आसात जांकीशीन मेळटात आमी घेवया आनीक नियाळ करुया एकेका दिसाचे वाचपाची सर्वेश भाऊ तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे असो आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या दिसा दिसपट्ट्या वावरांतल्यान देवाची मोहिमा जोडूंक तुमकां धाडटा देवाचे उपकार आतां आमी पयणारांक लागू जातल्या वाहनांचेर आशिर्वाद घालता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त जो वाट सोत आनी जिवीत तोच स्वामी तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे असो भयणी भावनो शिंपडून आसलेल्यांक एक करूंक देवाचो पूत संवसारांत आयलो आमचे खातीर थोवयाचो पूत जालो देखून मनशां मदें एकूट हाडूंक उपकारता ते सगळेंच देवाची उजवणे पोरमणे आसा जांकां परवो तूं जाग्याची अंतर वेगळी कोत्ता तांकां न्हंयो वाटो आनी न्हंय वाहनां एकामेकाक लागीं हाडटात आयज ह्या सगळ्या मोटरांचेर मोटरसायकलींचेर वाहनांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी तो आपलो आदार दिवन तुमकां दोयाळपणी राखूं आनी सांबाळूं म्हूण ह्या मागण्या रितीन आतां आमी प्रार्थुया जेजून तोमासाक म्हळें वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं देवाचें उतोरें देवाचे उपकार प्रार्थुया सर्वेश्वरा खंयचेय सुवातेर तुजे सेवकांतान तूं पयस नाय आनी तुजेर पातयतल्यांक बापाची जोडणायेन तूं राखताय ह्या जाग्याचेर मोटरां आसात मोटरसायकली आसात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती चलयतल्यांक तुजे कुरपेन चलोवन व्हर आनी तांचो सांगती जावन तांकां सांबाळ अशें तुज्या आदारान वायट विघ्नांत निवारून आपणें येवजिल्लें काम शेवटाक पावूंक आनी आपलें पूण सुरक्षीतपणी सोंपोवंक तांकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेश्वरा देवा आमच्या बापा स्वर्गा संवसाराचेर उसणारा तुजे उगोनीत जाणवायेन मनशांक सोबीत सुंदर आनी व्हड व्हड वस्तू करूंक तूंच निर्मिताय ह्या सगळ्या वाहनांचेर ताचो उपयोग करतल्यांचेर आपलें पयण जागृतायेन आनी सुरक्षीतपणी करूंक शाणेपणान आपणाचो आनी हेराचो जीव राखूंक अशें जावं कामाक वेतना जावं विसव घेवंक वेतना जेजू आपल्या पयणा सांगाती आपली वाटेर आसा म्हूण ती संतोश भोगूं तो जियेता आनी राजूड चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन आतां आमी तुमचेर आनी ह्या वाहनांचेर उदकाचो आशिर्वाद मागतले चवटाचें गीत करूया शेवटाचे गायन गावया यू 17 सायबा सांजुचे पान 239 यू 17 पेज 239 सायबा सांजुचे तू आमचो